सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं सस्नीक सतांनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरतां आमेन. बरोवशेचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पातकांचें बक्षणें आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरोवशान जियोंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरतां आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्ल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो आपरिमितांनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कुशी व्हरतां आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती खांटाळतां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू पारसड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण तीर निश्चय करतां आमेन. म्हजे राणी आनी म्हजे मये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय दवरनासतना देखून हे मोगाळी मये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्त आनी वस्त म्हणल्या परी. सुमयेच्या बडव्यान मरयेक बरी काबार हाडली नमान मुरयेक पेंबरले सुम तुजे संगता आश्रय भितर तूं सदैव आसती पॉल जे कुशीन जिजो आपले सुमयेची साकर नमान मुरयेक पेंबरले सुम तुजे संगता आश्रय भितर तूं सदैव आसती पॉल जे कुशीन जिजो आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमाय मुरयेक पेंबरले सुम तुजे संगता आश्रय भितर तूं सदैव आसती पॉल जे कुशीन जिजो भगवंती देवाचे मया पास विनंती कर प्रार्थुया येसुमया बडव्यान बरी काबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी फावाशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सगळीं दायन म्हाका दिल्या तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. सस्नसो विशय दी तांकां येसुमया निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचनो सांजूदोड्याची पिरजेंतेची वार आतां आमी थंयसर स्विकार करतल्या सांजूदोड्याकारांनी दय करून थंयसर पोटिगो मुखार हजर जावंक उलो दिता. उपाध्यक्ष कार्यादर्शी संघे मेळोन आमी ही पिरजेंतेची वार स्विकार करता.
मगचनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. ह्या पुंतळाची वार्षिक परबेचो दीस आज आमी संभ्रमतना आमी प्रतिरितीन तुमच्या खातीर मागता. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमची कुटुंबां बागेन करया म्हणलो संदेश आज नियळतना धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. पवित्र बागेवन कुटुंब ताणें आमकां वो केलां. आमच्या आमच्या कुटुंबांत आमी माया मोगाचें जिवीत जियेतना देवाचो आदार भरपूर रितीन आमचेर वळोवन येवन दी म्हणून विशेश करून मागया. हे संदर्भार देवान आमचेर केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां सावन ही परब आमी आचरण करतना ह्या पुंतळार साहित्य भक्तिकांक जायतीं बेसांवां फावो जाल्यांत हे संदर्भार तुमी धन्य देवाक अर्गां दिवन मिसाचें बलिदान भेटयतात तुमचे खातीर विशेष करून मागता. माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकां खातीर विशेष करून आमी मागता.
परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर आनी इतर सर्व भक्तिकां खातीर आमी मागतना सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं दी म्हूण आमी मागता. आतां आमी मुद्दमाच्यो वाती वांटतल्या आमच्या फिरगसगोळी परिशदेची कार्यदर्शी श्रीमती शाइला डिसोजा हांगासर येवन नांवां वाचतली. तुमी गळें करिनासतना येवन ही मुद्दमाची वात स्विकार करीचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमचे खातीर सेबेस्तां खातीर विशेश करून मागता आसतना विशेष करून देवाचो कृपा आमचे ती देवान येवन दी म्हूण विशेष करून मागया. सर्वेस्पर देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. ಫೌಂಡರ್ಸ್ ದೇವದೇನ್ ಮನದಿಗ್ ಬಾಬ್ ಜೇಕಬ್ ಲೋಬೋ, ದೇವದೇನ್ ಮನದಿಗ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿರೇರಾ, ದೇವದಿನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಸಾ ಮಿರಾಂದ, ದೇವದಿನ್ ಅಮರು ಸಿಕ್ವೇರಾ, ದೇವದಿನ್ ಅಪ್ಪಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ದೇವದಿನ್ ಡಿಜೆ ಮಿರಾಂದ. patrons, holy see, Mangalore diocese, Daniel Barbozani Kutam Shirwa. First class benefactors, Kinnigoli Parish, late Lawrence D'Souza Chelar Pakshikere, Ronald D'Souza Bombay, John Anthony Fernandez Bangalore, Lawrence D'Souza Shirwa Kuwait, late Jacob D'Souza Konganal, Pakshikere St. George Church Building Fundraising Committee Bombay, President Devadini Sylvester D'Souza, Secretary A.P. Goyes, Joint Secretary Lawrence Sequeira, Charles D'Souza Konganal, Serrao Brothers Santekat, Shankar Kiram, Timothy D'Souza Bombay, L.B. Miranda Pakshikere, Devadin Bernard Miranda. Pirgas Goli Parishad, Udya Akkache Sande, Manadik Bab Melwyn Noronha Vigar Adhyaksha, Bab Stani Fernandez Vosteyajag, Shri Jackson Saldana Upadhyaksha, Srimati Shaila D'Souza Karyadarshi, Bain Margaret Kovintachi Odilno, Udya Akkache Sande Apostolic आणि Pirgas Gatakaton, Srimati Mabel Kutino, Lan Christaun Sanchalake, Srimati Presi Pinto, Saint Paul Sabha, Shri Marcel D'Souza Catholic Sabha, Shri Sharvin D'Souza ICYM, Shri Vincent Patrao, YCS Sacheta, Shri Chetan Rodriguez, Sanzut Association. Udya Akkache Wadiache Gurkar, Shri Jackson Saldana Gurkar Povitra Kalzavado, Srimati Shaila D'Souza Gurkar Velankanivado, Srimati Cynthia Saldana Gurkar Nitya Darvado, Srimati Meghna D'Souza Gurkar Mother Teresa Vado, Shri John Fernandez Gurkar Lanfulvado, Shri Dial Kutino Gurkar Zudvado. Vadiachi Chunai Sande, Shri Henry Lobo Povitra Kalzavado, Srimati Sharlene Montero Povitra Kalzavado, Srimati Jyoti Serrao Mother Teresa Vado, Shri Louis D'Souza Mother Teresa Vado, Shri Stephen D'Souza Lanfulvado, Srimati Sunita D'Souza Lanfulvado, Srimati Monica D'Souza Sanzudvado, Shri Rohan Kutino Sanzudvado, Srimati Shaila F. D'Souza Velankanivado, Shri Apollinary Sequeira Velankanivado, Srimati Shanti Fernandez Nitya Darvado, Shri Richard Brax Nitya Darvado, Shikpa Sansthachi Pratinidhi, Sister Florin Iskolachi Pratinidhi. Naimak Sande, Srimati Lina Sanctis Velankanivado, Shri Sunil Morris Nitya Darvado, Shri Joel D'Souza Povitra Kalzavado, Gaurav Sando, Carol Kutino Lanfulvado. Sanzudvado, Savio Prakash D'Souza, Smita D'Souza, Paul D'Souza, Alphonse Irene D'Souza Nikutamo, Nova Regan, Peter Kutino, Frederick Irene Kutino Anikutam Dono, Elias Kutino, Jerry Kutino Anikutam Char, Mabel V. Kutino, Mabel S. Kutino Dono, Robert Kutino, Praveen Ansita Kutino, Ethan Jude Matthias, Ellen Joshua Matthias, Maria Kutino, Lawrence Kutino, Harry Rina Kutino, Rafael Kutino Anikutam. Velankanivado, Apolline Celine Sequeira, Eldrin Carmelita Sequeira, Avitash Cynthia Sequeira, Wilson Vinod Putado, Stella Sanctis Dono,
ग्रेसी कुटिन्नो, जेनिफर कुटिन्नो, जेरोम मेंडोन्सा, विन्नी कुटिन्नो 3, एलिस डिसोजा, जोएल डिसोजा. मदर तेरेजा वडो, लीना डिसोजा, दुल्सिन तेजस डिसोजा, जसिंता डिसोजा, रोल्पी डायना मस्कारेनास, कैल्विन विल्टन सिक्वेरा, मार्क डिसोजा, लियो सिक्वेरा आणि कुटाम, हेनरी सिक्वेरा आणि कुटाम, सिरिल सिक्वेरा आणि कुटाम, ग्लैनिटा डिकुन आणि कुटाम, ग्लैनिटा मोंतेरो, प्रिस्टन सीमा डिसोजा, रॉकी मिरांदा, विक्टर पत्राओ, एमिल्डा पत्राओ, विन्सेंट पत्राओ, फ्रीडल पत्राओ, फ्लोरिन पत्राओ आणि कुटाम 3, आइडा बर्बोजा. नित्य दरवाडो, लिगोरियम सिक्वेरा आणि कुटाम, रोहन सिक्वेरा आणि कुटाम, सोहन सिक्वेरा आणि कुटाम, ब्लॅंची डिकोन्ना, रिचर्ड प्रेस्सी सिक्वेरा, जसिंता डिसोजा, नेल्सन कुटिन्नो, संतोष डिसोजा, वनिता डिसोजा, अश्विन आणि ॲरन तावरो, जोसेफ सिंथिया सेल्डाना, विन्सेंट क्लॉटी डिसोजा आणि कुटाम 2, नवीन शांती फर्नांडिस, निश्मिता आणि शनोन फर्नांडिस, रिचर्ड एम्मी डिसोजा, रोलिटा डिसोजा, जेरोम डिमेल्लो, एल्स्टन आणि एस्टन अल्मेडा. लान फुलवाडो, वलेरियन अल्फोन्सो, जुलियाना अल्फोन्सो, विन्सेंट मिरांदा आणि कुटाम 2, अनिता रेबेल्लो, जॉन फर्नांडिस 2, डोनस कुटिन्नो 2, प्रकाश लोबा आणि कुटाम 3, ग्लेन एडना सिक्वेरा, डेन्सिका मेंडोन्सा, क्लीवा कुटिन्नो, जियाना आणि ग्लॅडसन लिविस. पवित्र काळजावाडो, लॅन्सी पिंटो, अनिता रोड्रिगस, सेलेस्टियस केलेस आणि रीटा मेनेजस, ग्लॅडसन आणि लेनिटा मेनेजस, जॉयसन जस्निया आणि जेन मेनेजस, आयरिन लोबा आणि कुटाम 2, जोन सेल्डाना आणि कुटाम 3, फ्रान्सिस मोंतेरो आणि कुटाम, गॉडविन मोंतेरो आणि कुटाम, झीझल पेलोमा डिसोजा, विलियम वेरोनिका सेल्डाना, फादर रिचर्ड सेल्डाना, ग्लेन सेल्डाना. बैला पिरगजेतावनो, रिक्सन मोरस आणि कुटाम मुंबई, आयवन मेडोन्सा मुंबई, हेनरी गोन्झाल्विस आणि कुटाम बेंगलोरो, हेनरी गोन्झाल्विस आणि कुटाम बेंगलोरो, सेलिन गोन्झाल्विस आणि कुटाम बेंगलोरो, किरण गोन्झाल्विस आणि कुटाम बेंगलोरो, प्रीमल सॅन्ड्रा नारांपाडी, विल्फ्रेड डिकोस्ता काटिपल्ला, आल्बर्ट डिसोजा संकलकरिया, मेरी जैसन अश्विन सेल्डाना किरम, कॅरोन डिसोजा मुकामर, सचिन आणि सारा डिसोजा USA, मेरी पिंटो नीरुडे, बबिता पिंटो नीरुडे, लॅन्सी पिंटो नीरुडे, लिल्ली आणि श्याणी क्रास्ता कुलूर, रुपिन कॅस्टेलिनो निड्डोडी, स्नेहाल आणि साहिल डिसोजा मुल्के, मार्क डिसोजा आणि कुटाम किन्निगोळी, लुईस डिसोजा किन्निगोळी, सरिता फर्नांडिस केरॅम, जूड लोयल डिसोजा किन्निगोळी, टीना विजय आणि विलोना बेलमाण, ग्लेन पिंटो आणि कुटाम शिरवा, अमरोज पिंटो नारावी, मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटाम सुरतकल, रीना डिमेल्लो किन्निगोळी, रॉयल डिमेल्लो किन्निगोळी, वियोला पिरेरा किरॅम, हिल्डा दांटीस किन्निगोळी, रॉयसन आणि डायना डिसोजा किरॅम, मेरी सेल्डाना बंटकल, सेवरिन काब्रेल सुरतकल, फातिमा लीमा आणि कुटाम शिवमोगा, जॉयल अमृत उर्वा, रोसल रोइस्टन सांगतीस किन्निगोळी, जस्टिन देवड मुंबई, जॉयस फर्नांडिस मुंबई, ॲरन फर्नांडिस मुंबई, अलेक्स स्टॅनले सकिनका मुंबई, लेन्नी सकिनका मुंबई, जॉस्विन सकिनका मुंबई, जॅक्सन निकोला सकिनका मुंबई, क्रिस्टन रॉन्सन सिक्वेरा सकिनका मुंबई, लिली डिसोजा पालडका, रोसमेरी किन्निगोळी, रोनाल्ड आणि ग्लॅनिशा डिमेल्लो किन्निगोळी, ग्रेगोरी वायलेट आणि ग्रेशमा निड्डोडी, जॉन्सन डिसोजा पांगळा, ज्योती डिसोजा पांगळा, ग्लॅन्ना डिसोजा पांगळा, मायकल दांतीस आणि कुटाम वरेवेली मुंबई, फेबी आणि जेसी मेडोन्सा आणि कुटाम दोहा कतार, आयसॅक जॉन डिसोजा आणि कुटाम कलिना मुंबई, फेलिसिटा डिसोजा आणि कुटाम एरमाळ, विन्सेंट आणि स्टेल्ला पिरेरा कुटाम उर्व मंगळूರು, रोनाल्ड मिरांदा आणि कुटाम मुंबई, जॉन पाऊल डिसोजा विक्रोली मुंबई, डिओना आणि गॅल्विन डिसोजा बचपे, शर्विन आणि ॲस्टन डिसोजा निर्मार्गा,
संतानांनी ग्रेट सिक्वेरा शंकरपुरा. जर तर कोणाची नांवां सुकल्यां जाल्यार दयेकर मुखार येवचें आनी मान स्विकार करचो. मोगचनो आयच्या मिसांक ते सवाय प्रयासांत अर्गा फेस्त मिस्तितात जॉन्सन आनी विनीता रोड्रिगेस बाजपे फाबी आनी जेस्सी मेंडोन्सा दोकदर मायकल दांतीस आनी कुटाम बोरवली मुंबई सिंथिया डिसोजा बेंदूर किशोर मेनेजर्स आनी कुटाम कुवेट फिलिप नेरी सेरावो आयसी कॉलोनी मुंबई अनिल जोसेफ दुबई जानेट डिसोजा टोकियो पीटर जॉन डिसिल्वा आनी कुटाम जर्मनी आयजक जॉन डिसोजा आनी कुटाम कलिना मुंबई फेलिसिटा डिसोजा आनी कुटाम एरमल सौदी अरेबिया आयरिन फर्नांडिस आनी कुटाम कुलशेखर बेंदूर मंगळूरू लुईस मिरांदा आनी कुटाम कुवेट फेरार ग्रेसी सल्टन आनी कुटाम हिल्डा कर्नेलियो आनी कुटाम वॉल्टर डिसोजा आनी कुटाम ग्लोरिया ऑयल मिल मियार रायन कर्नेलियो आनी कुटाम रॉबर्ट क्रास्त आनी कुटाम बेंगळूरू मार्क रोड्रिगेस आनी कुटाम कळसा चिಕ್ಕಮಗಳೂರು नॉर्बर्ट आनी शांती प्रिम्सन आनी प्रिशा कैस्टलिनो दुबई सिरिल ब्रगान्सा सोर्नाड बंटवाड़ ग्रेसी मेंडोन्स आनी कुटाम मिरा रोड मुंबई डोरिन डैरन फर्नांडिस मंगळूरू शांति डिसिल्वा आफ्रिका रोनाल्ड मिरांदा आनी कुटाम मुंबई ते खातीर मिस दिता फिलोमेना विद्या क्रास्त मंगळूरू मिसा विजा जावन चेयरे खातीर मिस दिता लॉरेन्स पिंटो इस्रायल पॉल रोड्रिगेसाच्या बऱ्या भलायके खातीर ताच्या कुटुंबाचे संदेश मिस दितात बचपे भुरग्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर अलेक्स आनी जेसिंता डी अल्मेड आनी कुटाम वसई मुंबई दुवेक बरी सैरीक जावन चेयरे खातीर लुईस मिरांदा आनी कुटाम कुवेट कुटुंबाच्या सण्याच्या बऱ्या भलायके खातीर रोनाल्ड मिरांदा आनी कुटाम मुंबई कुटुंबाच्या तेसांवा खातीर सुनील आनी जोसी पेरेरा दुबई देवदीन सायमन लुईस डिसोजा अजत्म्या मिस दिता प्रवीण लॉयड डिसोजा आनी कुटाम किन्नेगुडी देवदीन हेनरी मेंडोन्सा अजत्म्या मिस दिता सिंथिया डिसोजा बेंदूर देवदीन पीटर नोरोन अजत्म्याक 25 वर्सां सुगडास करून मिस दितात लीना नोरोन आनी कुटाम ताकोडे देवदीन मोंतू कॅस्टेलिनो अजत्म्या मिस दिता नॉर्बर्ट कॅस्टेलिनो दुबई कुटुंबाच्या सध्या आत्म्या मिस दिता रोनाल्ड मिरांदा आनी कुटाम मुंबई डिसोजा फॅमिलीच्या बऱ्या भलायके खातीर मिस दिता मेटिल्डा मिरांदा मुंबई मिरांदा फॅमिलीच्या बऱ्या भलायके खातीर मिस दिता मेटिल्डा मिरांदा मुंबई मिरांदा आनी नोरोना कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर मिस दिता मेटिल्डा मिरांदा कलिना मुंबई डिसोजा कुटुंबा वतीन जाल्ल्या सण्याच्या आत्म्या खातीर मिस दिता मेटिल्डा मिरांदा मुंबई मिरांदा कुटुंबा वतीन जाल्ल्या सण्याच्या आत्म्या खातीर मिस दिता मेटिल्डा मिरांदा मुंबई अर्गा मिस दितात मेबल डिसोजा आनी कुटाम ब्रह्मोर इस्रायल लॅन्सी आनी जॅकिन क्वाड्रस कॅनडा दुबई अल्फोन्स सेलिन लुईस आनी कुटाम लनफुलवडो तशेंच अर्गा मिस दितात स्टॅनली लिटा डिसोजा आनी कुटाम बसरूरो तशेंच अर्गा आनी फेस्त मिस दितात सेलिन डिसोजा आनी कुटाम सुरतकल अविनाश आनी जोस्ना डिसोजा सुरतकल फिलोमेना मेंडोन्सा बार्कूर लॉरेन्स डिसोजा आनी कुटाम सांसूद वडो फ्रांसिस कुटिनो सांसूद वडो पाउल आनी फ्लेवी फर्नांडिस पेरमुदे आयवन मेंडोन्सा मुंबई निर्मला एंटनी डिसोजा पियूस नगर लीना डिसोजा मदर तेरेसा वडो प्रीमल सैंड्रा नरंपाड़ी स्टैनी आणि लिल्ली क्रास्ट कुळूरू प्रीति आणि लिनेट कोरेया सुरतकल इग्निश आणि निफा मतायस किन्निगुडी कैरल डिसोजा जल्मादीस USA कोसेस डिसोजा नित्या दरवडो
ॲक्सिडेंटांत वळख जाल्ल्या इवन डिसोजाक बरी भलायकी फोव जाल्ल्याक हिलरी आनी लोना पिंटो ब्रह्मावार ग्लॅडिस आनी रॉबर्ट क्रास्ता कुपे पदव ऑल्विन डिसोज आनी कुटाम सुरतकल ओजवर्ल्ड एमिल्डा पायस आनी कुटाम लानफुल वडो मेलरॉय कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वडो जेरी कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वडो फेलिक्स डिसोजा बेळमान फ्रांसिस मोंतेरो आनी कुटाम पवित्र काळजा वडो लुसी मेंडोन्स आनी कुटाम मूड बेळ्ळे गॉडविन मोंतेरो आनी कुटाम पवित्र काळजा वडो जल्मदी संदर्भी अर्गामिस्तिता लायनल सेरावो आनी सेलिन शेरवा लिल्ली एमिल्डा पिंटो लंडन जानिट नॉर्बर्ट जेनिशा निशा मुक्का अश्वित डिसोजा किन्नेगुळी सिप्रियन मलिटा डिसोजा आनी कुटाम किन्नेगुळी जेसिंता प्रियंका मदर तेरेजा वडो कार्मिन सल्डाना दुबाय रुडाल्फो अनिता फर्नांडिस किरे किस्तु कुवेल्लो आनी कुटाम पवित्र कळजा वडो जेरल्ड डायस आनी कुटाम चिकमंगळूरू टीना विजय आनी विलोना बेळमण थॉमस अल्बुकर्क नारावी पॉल डिसोज आनी कुटाम कुर्ला मुंबई गॉडफ्री प्रेसिपिंटो आनी कुटाम मदर तेरेजा वडो रोनाल्ड डिमेल्लो किन्नेगुळी जेसिंता मेंडोन्स आनी कुटाम नित्यादर वडो फ्रांसिस मिनेजिस आनी कुटाम सुरतकल मार्क स्टेल्ला कुटिनो सांजूद वडो मार्क डिसोजा मदर तेरेजा वडो सिंथिया जोसेफ सल्डाना नित्यादर वडो हेलेन वास आनी कुटाम पवित्र काळजा वडो हिल्डा डिसोज आनी कुटाम कोळालगिरी जेसिंता अल्वारिस आनी कुटाम बेंगळूरू रोनाल्ड फेर्नांडिस मदर तेरेजा वडो जुलियाना डिसोजा मंगळूरू रॉयसन आनी रिशॉन फर्नांडिस वेलंकनी वडो रोनाल्ड डिसोजा पवित्र काळजा वडो सुनील मोरास आनी कुटाम नित्यादर वडो शर्मिला सिक्वेरा नित्यादर वडो रॉयसन आनी डायना डिसोजा किरें मरिया कुटिनो सांजूद वडो जोसेफ लुसी डिसोजा पवित्र काळजा वडो प्रकाश लोब आनी कुटाम लानफुल वडो जेसन लॉरेन्स 21 वर्षाच्या जन्म संदर्भी वेलंकनी वडो वेरोनिका फ्रांसिस फर्नांडिस कुमटा पवित्र क्रिस्टन फर्नांडिस कुमटा विलियम मेरी सिर्सी किशोर विलियम डायस मदर तेरेजा वडो लॉरेन्स नाजरेत आनी कुटाम पेरमोदे लोलिटा गॉडविन जिया अराना अबुधाबी सिरिल सल्डाना वासी मुंबई डायना वास किरें अमित फर्नांडिस डुंबवली मुंबई किरण आनी अरुण डिसोज आनी कुटाम पवित्र काळजा वडो सेलिन डिकुन्ना किरें प्रिसिल्ला क्रास्ता बचपे फिलिप ताऊर आनी कुटाम पवित्र काळजा वडो सेलिन आनी लिनेट फर्नांडिस बचपे सोहन आनी नॅन्सी डिसोजा मुंबई रिशल आनी निशल मिरांदा मदर तेरेजा वडो विक्टर पत्राव आनी कुटाम मदर तेरेजा वडो फ्लॅसिड डिसोज आनी कुटाम मुल्की रीटा कुटिनो सांजूद वडो रफायल कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वडो रोहन निकिता आनी रझल कुटिनो सांजूद वडो क्लिटस आनी झेन कुटिनो लानफुल वडो स्टीफन फेल्सी डिसोजा ताने मुंबई स्टीफन कर्निलियो कल्याणपूर कोरोना पिडेंत वळख जाल्ल्या आमचो डाडा जॉर्ज डिसोजा बऱ्या भलायकेन फाटी हाडिल्ल्या पासून ते वर्गां मीस दितात तांची भुरगीं पवित्र काळजा वडो ते सौ पासून मीस भेटयतात जानेट मोरस मुंबई एरिका मोरसाच्या बऱ्या भलायके पासून प्रकाश आनी वेनिशा फर्नांडिस किन्नेगुळी अँटनी मिनेजेस कुलशेखर कार्मिन मिनेसाच्या बऱ्या भलायके पासून फ्रँक डिसोजा मुंबई बऱ्या भलायके पासून मिकी डिसोजा मुंबई ओरल एक समान पास जावंक घरच्या माझ्या पासून मीस भेटयता गॉडविन मोंतेरो आनी कुटाम पवित्र काळजा वडो लिली डिसोजा नित्यादर वडो देवादीन लिल्ली गोन्साल्विसाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता म्हयन्याच्या उडासाक हॅरी गोन्साल्विस बेंगळूरू देवादीन वॉल्टर डिसोजा आत्म्या पासून मीस भेटयता सेवरीन डिसोजा पवित्र काळजा वडो हे सर्व रेद्या पासून आमी मागता आम्हा समेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसिला हांगा सोड आस गाडया आनी सर्व यात्रिकां खातीर भक्तिकां खातीर सांजुदाच्या सर्व भक्तिकां खातीर विशेष करून आमी मागया जे कोणा मागतान बसिला हांगा सोड आस करून तांचे पासून ती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आयचे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या दीस जेवी गाजरल हो मनादी मॅक्सिम नोरोना बाप तांच्या पासून आनी सहा बेटवणीकरच्या सर्व याजकां पासून ती विशेष करून आमी मागया
मंदिरान सोम्या एकटाय जाऊन अर्गा बलिदान भेटयताना देवारांच्या सिल्वेस बोला कितलो संतोष आमकां भोगता मंदिरान सोम्या एकटाय जाऊन अर्गा बलिदान भेटयताना वंदन मोगल बाबा सर्गीच्या राया वंदन जेजू क्रिस्ता शांती कुवरा वंदन पवित्रज्ञा देण्या दातारा वंदन त्रिएक देवा कृपे सागोरा एकाच काळजान एकाच मनान उठाम जाऊन अर्गां दिता वंदन मोगल बाबा सर्गीच्या राया वंदन जेजू क्रिस्ता शांती कुवरा वंदन पवित्रज्ञा देण्या दातारा वंदन त्रिएक देवा कृपे सागोरा एकाच काळजान एकाच मनान उठाम जाऊन अर्गां दिता गाऊन वावरतम सो बरगट करून वातक सांडून जिणी बदलून आयल्या सोम्या तुझ्या जीवनात वंदन मोगल बाबा सर्गीच्या राया वंदन जेजू क्रिस्ता शांती कुवरा वंदन पवित्रज्ञा देण्या दातारा वंदन त्रिएक देवा कृपे सागोरा एकाच काळजान एकाच मनान उठाम जाऊन अर्गां दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो मोगाचनो तुमकां सोमेस्तांक सांजुताच्या फेस्ताचे आनी ह्या पुणशेताच्या वार्षिक परबेचे शुभाशय पाठयता. आज आमी फिरगसगारां आमच्या यात्रिका सांगाता मेळून सांजुदाची ही परब साद्या आनी सोंप्या रितीन आचरण करूंक हांगासर ह्या पुणशेतान सांगाता जमल्या. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमची कुटुंबां बागेवंत करया. सांजुत देव क्रिस्ती कुटुंबाक आदार म्हणलो संदेश हे फेस्त पासरता. कोरोना दसल्या भिरांकूळ मारीच्या पिडेक वळख जाल्ल्या संवसारान जायतो लोक आपली कुटुंबादारां कुटुंबा संबंदाचेर पर्यंत वारें वादळ आयलेल्या ह्या संदर्भार सगळो संवसार निशब्द जावन भिरांकूळ रितीच्या अडचणेक सामटलेल्या वखदां फेस्ताचो संदेश ह्या दिशेन आमकां आमची कुटुंबां देवाच्या उतराखाल बागेवंत करूंक उलो दिता. कश्ट आकांत संवसारी कुटुंबां जिविताचो एक वांटो. ह्या संवसारी पयना वेळी आमच्या कुटुंबान मेळच्या कश्ट आकांतान आमी निराशी जायनासता बिहाविने सर्व आमचे कश्ट धैर्यान फूट करूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. ह्या संदर्भार मागया आमी कोरोना पिडे वरवीं कश्टतेल्या सोमेस्त कुटुंबां पासत आमच्या राष्ट्रा पासत तशेंच आर्थीक अडचणेक वळख जाल्ल्या कुटुंबां आनी लोकां पासत कामां आदय होगडोवन घेतलेल्या सोमेस्त भावंडां पासत मागया. ह्या पिडे वरवीं कुटुंबान देवाधीन जाल्ल्या पासत पुणशेताच्या सर्व भक्तिकां आनी यात्रिकां पासत मागया. पुणशेताच्या अभिवृद्धेक वावुरतात सेवा दितात त्या सोमेस्त भावा भयणी पासत उदार मनान दान दितात त्या सोमेस्त दानी पासत आमी मागया.
कष्ट आकातामध्ये दैरान फुडे सोडून बावड सांभाळलेल्या सांजूत देवाचे आदर्श घेऊया. बरवसो सांडलेल्यांचो बरवसो दिवनचो केरीत सांत म्हूण नावाडलेलो सांजूत देव आमचे खातीर जेजू लागीं निरंतर विनंती करून दी. आमची कुटुंबां बावडताची बरवशाची मागण्याची तशेंच हेराच्या सेवे साकडेन भरलेली कुटुंबां जावन दी म्हूण मागून देवाच्या उतराच्या प्रेरणान कुटुंबां बागेवन करूंक गरज कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी जोडून घेवया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वर्साच्या फेस्ताचो संदेश आनी विशय येदोळस प्रस्तावनांत आमी आयकलो. बघया जोतात देव जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो आनी ताची ससाई मागता आसतना हे सर्व वाटो बंद जाल्ल्या वेळार बाबार्ते लोक ताचो आदार ताची ससाई मागून वेतात म्हणले एक चिंताप आनी पातयेणी पवित्र सभेंत चालू आसा. आनी आमच्या जायत्याच्या जिवितांत हें खरें म्हूण बगलां. बघया जुतात देवाच्या पांयां तळा येवन ताची विनाती मागिल्ल्या वेळार देवा तावन आमकां जायती कृपा आनी आदार मेळ्ळा. आनी आयच्या ह्या वर्साच्या वार्षिक फेस्ता संदर्भी प्रत्येक जावन आमच्या हर एकल्याच्या आनी संवसारच्या सर्व आनी विशेष करून क्रिस्तांव कुटुंबां बसत आमी मागया. आमची कुटुंबां बगेवंत जावं दी. देवाचें उतर तांकां प्रेरण जावं दी. बगेवंतपणाच्या वाटेर आमची कुटुंबां फुडें वचून दी म्हणून ह्या फेस्ता संदर्भी आमी प्रत्येक तरान मागून आयचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. बगेवंतपणाक विरोध बेचें जर आमच्या जिवितांत केलां हें मिसाचें बलिदान देवाक मानूचे बरी भेटोवच्याक तें एक आडखळ जावन आसा. देखून आमच्या सर्व सुखीक पातकांक उणेपणाक देवा तावन बगसाणें पेल्या तावन बगसाणें मागून हें बलिदान भेटोवंक आतां आमी आमकांच आयती करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडा अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी बोकांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेयस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दमदू तूं सांजूद था देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो. आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचो बरो न्हय, हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितालो. आनी सर्वेस्पोरा देवान धरणीचे मातयेतावन सव मनजती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार हाडली. जे नांव मनशान हर एका मनजतीक दिल्लें तेच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सव जनवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सव मनजतीक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरिल्ली. सर्वेस्परा देवान मनशांतावन काडिल्ल्या बोरयेचेर एक स्त्री रचली आनी तिका मनशां मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हजे हाडाची हाड आनी म्हज्या मांसाची मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापेक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूट जातली. देवाचें उतर हें. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता, मुळूक ताच्या हाताचो परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही खबर सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयता आसा. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकांचे आसा. सत्यना उतरना, तांच्या तळाचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो तळो प्रितुमेर शेकांचे आसता. तांचो संदेश सोजनाच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकांचे आसता. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकांचे आसता. सा पावलान एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर
एकामेका खालती जावन चला. पत्नीने आपल्या पतींक सोम्याकच खाल जाल्ले बरी खाल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचो मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक खाल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी खतावीन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक कानीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच बरी पत्नी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच बरी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकांत म्हणलेले आसा, दादलो आपल्या आवय बापयक सोडतलो आनी आपल्या पत्नीक एकवडतलो, ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचे सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ती लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटाच तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पतीतय मानान चलूं. भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापयक खाल जावन चला. हे तुमचे कर्तव्य. तुज्या आवय बापयक मान दी. हो उपदेश बसवणी दिवंक पयलो. ती बसवणी अशी आसा, हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. बापायानो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशे चिडावचे न्ही. बगार तांकां भूत सांगून तांच्यो चुकी तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. देवाचे उतर हें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
ह्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. दीस उजवाडटच आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक वेंचून काडन तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 2014-15 इसवेंत पापसाहेबान रोमांत कुटुंबाची सिनोद आपयिल्ली आनी ह्या सिनोदीचो फळ जावन पापसाहेबान एक अपोस्तोलीक पत्र अमोरिस लेतिसिया म्हणजे मोगाचो संतोष हें पत्र पाठयिल्लें. आनी आतां 5 वर्सां ही सिनोद जावन जाली आनी 5 वर्सां जाता आसतना ह्या पत्राची शिकवणूक जर कोणाकी पावना या आनीकी 30 जाणांक ती 30 कुटुंबांक पावा जाय म्हणल्यार एका उद्देशान हें वर्स म्हणजे ह्या वर्साच्या मार्चाच्या 19 तारखेतावन येवच्या वर्साच्या जुनाच्या 22 तारखे पर्यंतलें वर्स अमोरिस लेतिसिया कुटुंबाचें वर्स म्हणून पापसाहेबान प्रगट केलां. पूण फाटल्या म्हयन्यांनी ह्या कोविड-19 पिडे वरवीं जायत्यांक ह्या वर्साची विसर पडल्या जावंक पुरो. देखून परत ह्या वर्साचो उडास काडचो, आमच्या कुटुंबा विशांत आमी परत आमचें गमन दिवचें आनी ह्या खातीर ह्या वर्साच्या ह्या सांजूद तात देवाच्या ह्या पक्षिकेरे पुणशेताच्या वार्षिक महापर्बेचो प्रमुख विशय जावन देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमची कुटुंबां बागेवंत करया म्हणलो संदेश नियाळूंक आमी फुडें सरता. आनी ह्या संदेशाक आनी ह्या पुणशेताचो सांजूद देव ताका संबंदीत जावन विशयी सांजूद देव क्रिस्ती कुटुंबाक आदार म्हणलो विशयी ह्या फेस्ता संदर्भी आमी नियाळता. किर्तन 119व्या ह्या किर्तनांत तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हजे वाटेसो म्हणल्यार उतर थंयसर आमकां जळकाता. देवाच्या उतरान आमची कुटुंबां प्रेरीत करचे खातीर त्या 119व्या किर्तनांत तें इल्लेशें ल्हानशें किर्तन तातूंत आमच्या कुटुंबाक आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाक गरजेचे इशारे आमकां वाचूंक मेळटात. आनी ह्या किर्तनांत निजायकी देवाचें उतर आमची कुटुंबां बागेवंत करूंक एक वाट जावन आसा म्हणलेंय आमकां वाचतना कळटलें. सर्वेस्पराचें उतर, सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र, सर्वेस्पराची शिकवणूक, सर्वेस्पराचे आदेश आमची कुटुंबां बागेवंतपणाच्या वाटेन फुडें व्हरूंक आमकां मार्गदर्शन दितात. सगळो पवित्र पुस्तक आमी पळयल्यार सुरवेतावन आखेर पर्यंत पवित्र पुस्तकांत आमची कुटुंबां बागेवंतपणी मुखार व्हरच्याक गरजेचे इशारे पवित्र पुस्तकांत आनी शिकवण आमकां जायती थंयसर लाभता. आनी आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकल्ल्या प्रमाणे उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप आनी थंयसर देवान मनशाक रचतना दादलो आनी स्त्री करून रचली आनी तांकां लग्ना बांदांत एकठांयली म्हणलो संदेश आमकां मेळटा. आनी दादल्या स्त्रियेचो एकवट काजराचो बांद जावन आसा बुन्याद हर एका कुटुंबाक. आनी जेजून दादल्या स्त्रियेचो एकवट लग्ना बांद तो एका साक्रामेंताच्या स्थानाक उबारला आनी अशें काजारी जिवीत पवित्र केलां आनी त्या मुखांत्र देव हर एक कुटाम पवित्र बागेवंत करूंक आशेता. आनी तसो संदेश आमी नियाळटा आसतना देवाचें उतर आमकां आदार जावन आसा.
जाया तुमी दयाळ जशें म्हजो सर्गीचो बाप दयाळ तसो म्हणून जेजून सांगलें उतर आमकां हर एकल्याक आमचें कुटुंबां आनी आमचें वैयक्तीक जिवीत भाग्यवंतपणाच्या वाटेन फुडें व्हरूंक एक आपोवणें जावन आसा आनी हेच जेजूचें उतर आदारीत घेवन सांपेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा पवित्र देवाची साल पाळूंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न करीत जाय तुमकां आपोवणी दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया म्हणलो उलो आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा आनी मुंदरून सांपेद्रू त्या पत्रांत म्हणटा देवाक बाप म्हणून कोण सगळीं आपयतात गी ताका सगळ्यांक भाग्यवंत जावंक आपोवणें मेळना तर भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार बापा बरी जावंक प्रयत्न करचें देवाक आमी चड आनी चड लागीं वयचें देवान मनशाक आपल्याचो सारक्याचो स्वरुपाचो रचलो म्हणटाच आमी देवा बरी जाय पातका वरवीं तें सारकें आनी स्वरूप मनशान ओगडायना तरी आमी देवाच्या त्या साईबाचो ल्हान तरी अंश आमचो करून घे जाय आनी ती जावंक पावता करपा आमकां भाग्यवंतपणान वाडच्या खातीर आनी एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव घेता ताचे तावन घेता बापा तावन घेता देखून आमची कुटुंबाचो उगम जावन आसा तसो सर्गीचो बाप म्हणलें एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पौलान उल्लेख केल्लो जावन आसा काजारी बेसांत लग्नाची सुरवात करन ते पवित्रान मेळिल्ल्या क्रिस्तांवांच्या लग्नाचो बांद तो साक्रामेंत जावन आसा देखून तो पवित्र आनी हर एका दिसा दादल्यान आनी स्त्रियेन पयल्यान पयलें एकामेकाक पवित्र करीत जाय एकामेका भगवेंतपणाच्या वाटेन फुडें समकोवच्याक आदार दी जाय आनी तें केल्ल्या वेळार त्या कुटुंबांत जल्मची भुरगीं त्याच भगवेंतपणाच्या पवित्रपणाच्या वाटेन मुखार समकतेलीं दादलो आनी स्त्री हांचो एकवट भोव पवित्र म्हणल्याक जेजू पवित्र पुस्तकांत आमकां त्या एकवटाचें पवित्रपण मुखार धरता आसतना पवित्र पुस्तकांत आमकां हो संबंद दादल्या स्त्रियेचो कितलो पवित्र गे म्हळ्यार जेजू आनी पवित्र सभे मदल्या संबंदा बरी कशें जेजू आपल्या पवित्र सभेचो मोग करता आनी पवित्र सभा जेजूक काळ जावन आसा तेच प्रमाणे दादल्यान आनी स्त्रियेन एकामेका पवित्रपणांत वाडोवच्याक आनी वाडच्याक पुरक जाय म्हणलो उलो आमकां मेळटा मात्र न्ही हर एक क्रिस्तांव कुटाम पवित्र सभेचो मूळ गटाक म्हणलें पवित्र सभा मानून घेता वळखून घेता मोग एकवट सेवा बोगसाणें साक्रिफीस ही सगळीं पवित्र सभेचीं लक्षणां जर आमच्या ह्या मुळाव्या गटाकांत म्हणजे कुटुंबांनी दिसून आयल्यार तवळ ती जेजूक चड लागीं जातात जेजूक मोगाचीं जातात आनी एका अर्थान ती भाग्यवंत जातात ती पवित्र जातात पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पळय गेल्यार कुटुंबाचें सालतें जिवीत जियेल्लीं जायतीं जाणां सांताच्या पट्टेक कुडशिल्ल्यान पवित्र सभेन जावं पुरो सा मोनिका जावं पुरो सा मारिया गोरेट्टी जावं पुरो सांत आगाथा जावं पुरो सांत थॉमस मोर जावं पुरो फ्रांसोसो लुईस राई हे सगळे कुटुंबां जियेल्ले व्यक्ती आनी तांकां सांताच्या पट्ट्यान कुडशिल्ला म्हणटा आसतना कुटुंबांत आमी सांत जावंक जाता भाग्यवंत जावंक जाता म्हूण जालें जावं पुरो एक याजक वा धार्मीक जी तांचें जिवीत चडीत जिविताचो वांटो देवाच्या सेवेक भेटयली तसलीं तांच्या त्या आपोवण्याची बुन्यादी कुटाम जावन आसा म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो भाग्यवंत कुटुंबांत हांव भाग्यवंत याजक भाग्यवंत धार्मिकां भाग्यवंत व्यक्ती उब जातात म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो आनी देखूनच सांतांक कुटामच एक बुन्याद जावन आसा तांच्या सांतीपणाक 2021 सांजुआ पावल दुसऱ्या तो पापसाहेब तो ताणें लुईस बेत्रांव खोत्तोरची आनी मारिया म्हणल्यार ह्या जोड्यांक भाग्यवंत केलें तें सांत जावना तें दोळ तांकां आनी मुखार सांत करूंक आसा पूण आतां ती भाग्यवंत आनी तांकां तेगा भुरगीं आसलीं आनी चवथ्या भुरग्याक मारिया गर्भस्थान जाल्ल्या वेळार तिची भलायकी बिगाडली आनी डाक्टरांनी सांगलें जर ह्या भुरग्याक उरयल्यार तुजोय जीव रिस्केर आसा भुरग्यांक अशें वाचना तुजोय जीव रिस्केर आसा देखून तुवें गर्भापात करी जाय म्हणून पूण ह्या जोड्यान देवाचेर पातयेणी दवरली मागणें केलें आनी ताचो फळ जावन तांणी चवथ्या चेडूं भुरग्याक जल्म दिलो आनी ह्या चौगां भुरग्यां पैकी तेगां जाणां देवाच्या सेवेक गेलीं आनी असाल्या जोड्याक काजारी जोड्याक 2021 भाग्यवंत म्हूण पासारलें
परत 2015 इसवेंत पापा फ्रांसिसान लुईस आनी जेली मार्टिन ह्या जोड्याक सांत म्हूण पासारलां. 15 वर्सांच्या ताच्या काजारी जिवितांत तांकां 9 जाणां भुरगीं, 2 चेडके आनी 7 जाणां चेडवां भुरगीं जालीं. आनी ही 9 जाणां भुरग्यां पैकी त्या जाणां 2 चेडके आनी 2 चेडवां भुरगीं अंतरलीं. आनी तांचें निमाणें भुरगें भोव अस्कत आसलें, पिडेस्त आसलें जल्मातानाच. आनी ह्या भुरग्याचे कश्ट वळवळे पळयतल्यांक काळीज खडखडटालें, बिरमो दिसताली. आनी येदोळूच भुरग्यांचें मरण पळयलीं ती आवय बापूय आनी एका भुरग्याच्या मरणाक राखोन आसलीं. आनी पूण तें भुरगें त्या आवय बापायच्या मागण्यांक जावंक पुरो तें भुरगें 1 वर्सान बरें जालें. आनी तें भुरगें दुसरें कोणी न्ही, बागार तेरेज जेजूचें ल्हान फोलो. आनी ताच्या आवय बापायक ह्या लुईस आनी जेली मार्टिन हांकां बाबसाहेबान सांत म्हूण पासारलें. आनी ही आवय बापूय म्हणटात आमची भुरगींच आमचो संतोश, देखून तांचे खातीर आमी जियेल्या. एका कुटुंबांत तांचो बेस, तांची जबाबदारी केल्ल्या वेळा आमी भगवंतपणाच्या वाटेर फुडें वता म्हणल्यार हें जोडें आमकां साक्ष जावन आसा. सांजू पावल दुसरो म्हणटा आज आमकां भगवंत जिणये मुखांतर क्रिस्ताक साक्ष दिवची कुटुंबां गरज आसात. भगवंतपणांत वाडटाना आमी देवाक चड आनी चड लागीं जाता. आनी हें भगवंतपणाचें पैण आनी वाडावळ करूंक आमकां आसा बळादी खातीर आमच्या हातांत आसा. आनी तें जावन आसा देवाचें उतर. आनी देवाच्या उतरा मुखांतर आमचें कुटुंबां भगवंतपणाच्या वाटेन फुडें व्हरूंक आमकां साध्य जाता. आमची कुटुंबां भगवंतपणाच्या वाटेर मुखार व्हरचें म्हूण चिंता आसतना आमकां आनी एक कुटाम उडासणचें साहज आनी तें जावन आसा नाजरेचें भगवंत कुटाम. जेजू, मोरी आनी जुजे आनी त्या 2 जाणां भगवंत कुटुंबाचे सांदे आमकां हर एकल्याक आनी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक एक उत्तीम देख आनी आदर्श जावन आसात. भुरगो जेजू तेंपलांत सांडून गेल्ल्या वेळा तो त्या फारिजावानी शास्त्री लागीं सवालां घालतलो, तांचे कडेन उलयतलो. आनी ताच्या आवय बापायक जुजेक आनी मोरयेक ताणें उलयलीं उतरां आयकून तांकां अजाप जालें. ती विस्मीत पावली म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता. जेजूचें उतर आमकां विस्मीत करता, जेजूचें उतर आमकां वाड दाखयता, जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत आमकां प्रेरण दिता. हे वर्स डिसेंबराच्या 8 तारखे पर्यंत सांजुजेक समापन दिलां तुमकां कळीत आसतलें. आनी सांजुजे आमच्या कुटुंबाक एक व्हरतो आदार, आमची कुटुंबां भगवंतपणाच्या वाटेन फुडें व्हरूंक. मोरी हर एका कुटुंबांत जियेता. आमच्या कुटुंबांत कसलेंय एक बरें फाल्यां आसूं दी, एक रोस आसूं दी, एक काजार आसूं दी आनी कितेंय आसूं दी, आमकां मोरी असो उडास येता. कित्याक ती काना शहराच्या लग्नाच्या माटवांत आसली आनी थंयसर तिणें जेजूचो आदार, जेजूची ससाई त्या काजाराच्या कुटुंबाक मागून दिली. आनी त्या माटवांत तिणें सांगलें एक उतर, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. आजून मोरी आमकां तेंच सांगता, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. जेजू कितें सांगता, जेजूचें उतर कितें आसा तें आमी पाळिल्ल्या वेळा आमी भगवंतपणाच्या वाटेर मुखार आनी मुखार फुडें समकतले. हांव कुटुंबा स्थळार आमोरीस लेतिशिया मोगाचो संतोष आपोस्तलीक पत्र नियाळतना संतोषाचें कुटुंबां आसा करूंक आमचो हर एकलो स्वात्रीक आमच्या कुटुंबांत संतोष आसा जाय म्हणून. आनी जेजूनच हो संतोष आनी मोगाक एक लागशिल्लो संबंद बांदून हाडला. आनी जेजूस म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे ते आसो न्हू, तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हें सगळें हांव उलयलां. तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय आनी एकामेकाचो मोग केल्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत संतोष भरपूर जातलो. आनी तो मोग जावन आसा आमच्या भावार्थाचो, आमच्या धर्माचो, पवित्र पुस्तकाचो मूळ अंश म्हणलें आमी विसरूंक नजो. आयच्या दुसऱ्या वचपांत कुटुंबां सान्यांनी कशें एकामेकाक पवित्र करियेत म्हणलें दिलां सविस्तार. आनी तें आमी आमच्या घरांनी तें वाचप वाचचें येता. बापायन या पतीन तें कशें चला जाय, पत्नीन कशें गौरवान मानान आपल्या पतीक लेखीत जाय, वडिलांनी भुरग्यांक कशें चलय जाय आनी भुरग्यांनी वडिलांक कशें चलय जाय म्हणून सांत पावला पुरबायेन उसारता तीं उतरां ह्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलीं. कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावलो भगवंत कुटुंबाचें लक्षणां वर्णिता. आनी तो म्हणटा कोलोसेकारांक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायांत देवान विंचून काडलेलीं तुमी आनी ताका मोगाची, देखून खनवळायेचें, दिनपणाचें, दयाळायेचें,
मोवळायेचें सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा, एकामेका दुरसो कारण आसा जाल्यार एकामेका बक्षिया. ह्या सर्व शगुणा प्रास तुमचे तें आसा जाय मोग म्हणटा तो. कित्याक हे सगळे शगूण संपूर्ण करचें जावन आसा मोगा वरवीं. आनी देखून मोग आमच्या कुटुंबांनी दिसूंक हे जाय. क्रिस्ताचें समाधान आमच्या काळजांनी राज करूं दी. क्रिस्ताचें उतर उदंड आमच्या काळजांनी बरोवन आसूं दी. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया, एकामेकाक बुधबाळ सांगा, किर्तनांनी, गितांनी, आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या देवाक अर्गां दिया. आनी हें आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाच्या सहवासांत आमी केल्ल्या वेळार आमची कुटुंबां आमी बागेवंतपणाच्या वाटेन फुडें व्हरतल्या. आमोरीस लेतिशिया मोगाचो संतोष ह्या शिकवणेंत कुटुंबां जिविताची आध्यात्मिकता जी देवाच्या उतरांत हांव सांगाता घालून थोडी सुत्रां पाप साहेबान दिल्लीं सांगाता घालून आमी उसारचें जाल्यार पयलें जावन आसा कुटुंबा जिवीत पवित्र त्रिंदादीचें बिडा जायचें. पवित्र त्रिंदाद ताचें तो आमचें जिवीत आराम जाल्लें. त्याच त्रिंदादीच्या नांवान आमकां पवित्र स्नान दिल्लो. काजारी जोड्यांनी तांणी एकामेका भास दिता आसतना ताच्या मोगाचो संकेत जावन ही मोदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी म्हणून त्रिंदादीच्या नांवान तांणी तांच्या काजारी जिविताक बुन्याद घाल्ली. ह्या त्रिंदादीच्या मोगाक सरीत जाल्लो मोग काजारी बांदांत जियेवंक आनी उपरांत कुटुंबा जिवितांत जियेवंक जियेल्ल्या वेळार आमची कुटुंबां त्या त्रिंदादीच्या देखीन आमी भगवंतपणाच्या वाटेर फुडें व्हरतले. पापा फ्रांसीस म्हणटा आमोरीस लेतिया शिकवणेंत लग्नाच्या एकतारांतल्या तेंपलांत लग्नाचो एकवट पवित्र तें तेंपलो जंय देव वस्ती करता. त्रिंदाद हजार आसा. जसो त्रियेक देव आपले होगलीकेंत जियेता तशें तो ताका होगलीक दिता. त्या लग्ना मोगांत जियेता. खंयच्या कुटुंबांत दादल्या स्त्री आनी भुरग्यां मदें एकतार आसा. दिसपट्ट्या कश्ट आनी समस्या मदें संतोश आनी बरवसो थंयसर आसतलो. त्रियेक देवाची हाजीर थंयसर आसतली आनी केदाळा त्रियेक देव आमच्या कुटुंबांत जियेता. आमची कुटुंबां बागेवून जातलीं. आनी दुसऱ्यान एकामेकाचो मोग आनी हुस्को परस्पर मोग आनी हुस्को मनशाक आनी देवाक सांगाता हाडटा. कित्याक तातूंत देवाचो मोग भरलेलो आसा म्हणटा पाप साहेब. दादल्या स्त्री आनी भुरग्यांनी एकामेका थंय देवाचें हजरपण पळोवंक आनी भोगूंक जाय. आनी तें आमी एकामेका दाखयल्या हुस्क्या मुखांत्र आनी मोगा मुखांत्र करूंक साध्य आसा म्हणटा पाप साहेब. सांजो आमच्या पयल्या पत्रांत सांगली उतरां हाका पुराक जावन आसात. आमी एकामेका मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी तसो मोगी आमचे थंय पुरतो जाता. आनी तिसरें सूत्र कुटुंबाच्या भगवंतपणाच्या आध्यात्मिकतेचें जावन आसा मागणेचें क्रिस्ती केंद्रीत जिवीत. कुटाम मागणें कुटुंबा जिवितांत प्रमुख स्थान घेता. जें कुटाम सांगाता मागता तें सांगाता रावता म्हणल्यार एक पुरातन सांगणी आजून आमी तवळ तवळ आयकता. कुटुंबांतावन कुटुंबा खातीर कुटुंबा संगी मागणें गरज आसा. वडिलांनी भुरग्यां संगी कुटुंबाचें मागणें तेर्स केल्ल्या वेळार बाबर्ती जिवीत दृढ जाता. देवाची बेसांवां त्या कुटुंबाचेर वाळटात. सगळीं सांगाता रावून एकामेका पळयोवन देवा समोर तांच्या समोर आसच्या देवा लागीं उलोवंक शकती तर उपरांत तीं एकामेका पळयोवन उलोवंक शकतलीं. ना तर तांचे मदलें उलोवणें बंद जातलें. एकामेका तीं पळयोवंक शकची नात आनी एकामेका परकी जावन तीं उरतलीं. मागण्याच्या घडयांनी आपणा आनी हेरां पासून मागोवंक मरयेची मजत आनी सांत भक्ताची ससाई तशेंच पवित्रपणाचे हेर भक्तीपणां पवित्रपणाचें दिर्वें आपणावंक आमकां समेस्तांक साध्य जातलें. चवथें सूत्र देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलेलें पवित्रपण. पवित्र पुस्तक आमच्या भावार्थाचें दिर्वें कुटुंबांत सांगाता देवाचें उतराचें वासाप आनी नियाळ वैयक्तीक अभ्यास आनी शिकाप बाबार्थीजीनी आमची गूण करता. देवाचें उतर आमच्या मेटांक दिवो आनी जिणयेक उजवाड. किर्तन 119 सांगलें ती उतरां आमच्या जिविताक एक मार्गदर्शन दिवो जावं दी म्हणून आमी प्रयत्न करीत जाय. खंयच्या कुटुंबांत देव उलयता
देवसराच्या बुलोवण्यांक आनी ताच्या पासांक थंयसर जागो ना. कुटुंबाच्या समाश्यांक कुटुंबाचे संदेश जाप सोदून काडूंक शकतलीं. आनी पांचव्यान एकामेकाची आनी पेल्याची सेवा. दादलो स्त्री आनी भुरगीं कुटुंबांत एकामेकाच्या सेवे मुखांत्र एकामेका कुरपा मांडटात आनी बाबार्थाक साक्ष जातात. वडिलां भुरग्यांक कुटुंबाचें दान करतात मात्र न्ही, त्या भुरग्यांचो जिवी ते राखतात, तांचें जतन घेतात. देखून कुटुंबांत एकामेका एक मोगाचें उतर, एक मोवाळायची दिश्ट, एक कुमकेचो हात, एक उबेचो स्पर्श आनी एक मोगाची वेंग पवित्रपणाची सवस्काय हाडटा. बऱ्या सामार्या घराबरी पेल्याच्या गरजांक पावल्या वेळा संवसारांत सर्गस रुता जाता. पापा फ्रांसिसाचें उतरां हांगासर उडास करूंक हांव आशेतां. केदाळा एक कुटाम हेरांक विशेश करून दुबळी आनी तिरास्कार मेळिल्ल्यांक स्वागत दिता आनी तांकां पावता तेन्ना तें पवित्र सेवेच्या आवयपणाचो गुर्त साक्ष आनी बागेली जाता. हाच्या सुवातेक आमी गेल्यार जेजून 12 जाणां आपोस्तलांक मिसळ्ळें आनी उपरांत हांगा धाडिल्ल्या विशयांत आमी वाचता. जेजून 12 जाणां आपोस्तलांक मिसळें आनी तांचे पैकी ह्या पुणशेताचो सांत जूद तद्देवी आसलो. आनी हो जूद तद्देव ताणें एक पवित्र पुस्तकांत एक नव्या सोल्ल्यांत एक ल्हान पत्र बरयलें आमकां वाचूंक मेळटा. ऑरिजीन म्हणलो पवित्र पुस्तकाचो जाणारी म्हणटा थोड्या पंक्तींनी बलिश्ट शिकवण ताचें पत्र आटापता, जुदाचें पत्र आटापता म्हणटा. आनी हें पत्र आराम करून जुदा म्हणटा देवान आपोवणी दिल्ल्यांक, देवाच्याच मोगांत जियेतल्यांक आनी जेजू क्रिस्ताचे जतनेकाल आसलेल्यांक आपूण बरयता म्हणून. म्हणजे आमकां क्रिस्तांवांक, बाबार्थ्यांक, क्रिस्ती कुटुंबांक सडीत मार्गदर्शन दिवच्याक तो बरयता. तुमी मोगाच्यान तुमच्या भोव पवित्र बाबार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान मागणें करा. देवाच्या मोगांत थीर रावा म्हणलो उलो तो आमकां दिता. सांजू तद्देवाचो उल्लेख पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन ना जाल्यार एक कडेन जेजूच्या निमाण्या जेवणाच्या संदर्भार जेजून पवित्र आत्मो बसयतना थंयसर उल्लेख केलो आमी पळयता. आनी थंयसर जूद तद्देव जेजू लागीं विचारता सोम्या तूं आमकां मात्र तुजी वळख दितोय आनी संवसाराक दिवचो ना, तें कशें? आनी तो वळू जेजून ताका दिल्ली जाप जावन आसा जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. उतर पाळचें त्या मुखांत जेजूचो मोग करचो. तो वळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगूय ताचेशी येवन ताचे सगळे वस्ती करतले. हांव हेंच बागेवनपणाची वाट, हेंच बागेवनपण देवान आमचें तें वस्ती करचें आनी आमची कुटुंबां बागेवंत करचीं. आनी ह्या खातीर ह्या फेस्ता संदर्भी आमी प्रत्येक तरान मागया देवाची कृपा आनी काकूळट आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, संवसारांतल्या सर कुटुंबाचेर, विशेश करून क्रिस्ती कुटुंबाचेर आमी प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. उबे रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवा, सरपदवदारा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र नांवाची गरबी सांबाळलो, ओंकार मरियेंत जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगे पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक तो परतून जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सरपदवदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जीव आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांच्या भोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससण्याचें जिवीत. आमीन. मोगाच्या भावा भयणीनो, सांजू देवा मुखांत्र आमच्या जिवितांत देवान भरपूर आशिर्वादां आमचेर वतल्यान ताका अर्गां दिवंक ह्या फेस्ता संदर्भी हांगासर जमो जाल्ल्या संदर्भार आमच्यो सडीत गरजो आसात. आमच्या कुटुंबाच्यो, सगळ्या पवित्र सभेच्यो आनी संवसाराच्यो ह्यो सर गरजो बाबार्थाच्या प्रार्थना मुखांत्र आतां आमी सर्गीच्या बापाक भेटोवन दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक.
बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मणयारांक तुझे शुभम देण्याने भर. तांच्या मिसा वावरान कश्ट आकांतान तांकां धैर्य आनी बळ लाभय आनी जिवन क्रिस्ताचे बळवंत साक्षी तांकां कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांक तुझे पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भर. तांणी सतान नितीन आनी प्रामाणीकपणी ह्या कोविड पिडेच्या काळार लोकांची सेवा निस्वार्थपणी करूंक तांकां तुजे प्रेरणान भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मुगळा बापा, सांजुदाच्या विनवणेन ह्या पुणतळार जायती आजापा गेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घा दितना आनी की जायत्या भक्तिकांच्या गरजांक पाव. तांच्या कुटुंबा जिविताच्या कश्ट आकांतान तांकां धैर्य आनी घटाय दी. भवार्थान कश्टामध्ये धैर्यान फुडें सरूंक जाय आसची कृपे देणे फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, सांजुदाच्या मजतेन ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां तुवें जारी जायशे केलाय. देखून आमी तुका अर्घां दिता. आमची मुखली कामां आनी योजना सफळ कर आनी सर दानींचेर तुजे विस्नार आशिर्वादा घाल म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, सर पिडेस्तांचेर आनी कश्ट संकश्टांक सांपडलेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. कोरोना आकांताच्या हे काळार सांजुदा मुखांत सर्वांचेर तुजी विशेष दया दाखय आनी तांच्या पिडेंतले तांकां सुटका सुटवण लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, आमकां सर्वांक एका काळजाची आनी एका मनाची कर. आमच्या माया मोगाच्या एकवटीत कुटुंबाच्या तशेंच समुदायाच्या जिणेद्वारी जिवान जेजूक साक्ष दिवंक फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या आत्मीक गरजां खातीर निस्वार्थ सेवा दिवच्या पिरगज विगाराक, पिरगज याजकांक, धर्मीक भयणींक आनी लायक मुखेल्यांक तुजो सांगात दी. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. एवकरिस्तांतलो जेजू सुवार्थ परकट करच्या वावरान सदांच तांकां धैर्य आनी बळ भलायकी फावो करून दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कोरोना पिडे वरवीं संकश्टाक वळख जाल्ल्या भुरग्यांचेर, तांच्या इस्कोलांचेर, शिक्षकांचेर, युवाजनांचेर, तांच्या वावरांचेर, वायवट चलयतल्यांचेर, कामां ओगडयलेल्यांचेर, परगांवांत आसलेल्यांचेर, विविध रितीन कश्टातल्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. सांजुद्दा देव मुखान बरोशान ताणें तांच्या अडचणेन जैत व्हरूंक आमची कुटुंबां बागेवंत करच्या दिशेन वावरूंक आमकां समेस्तांक तुज्या बळान बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमी थोडींच प्रार्थना उक्त्यान उसारल्यान आनी जायते काळज अत्रेग घेवन आमी हांगासर आसा. हे सर तूं मानून घे आनी आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां बरें, जें कितें आमच्या जिवितांत गरज आसा तें सर तूं आमकां लाभय. सर आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट, बोगसाणें, सडदोड असलीं क्रिस्ती लक्षणां दिसून येवन आमची कुटुंबां बागेवूं जायशें कर. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संतोष काळजांतलो, मस्वाड मनांतलो भेटय
कळसांनी उजवा फोनांतलो भेटेता सोम्या मनाक तुझ्या उल्हासांतलो जिणेंतलो सोलपिता सोम्या मैनी तुझ्या गे सोम्या गे सोम्या गे सोम्या तू गे सोम्या जिणे तुगे देणे तुगे आंगास तुगे गे सोम्या गे सोम्या गे सोम्या गे सोम्या तू गे सोम्या जिणे तुगे देणे तुगे आंगास तुगे गे सोम्या म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी आमच्या सभेच्या आदाराक सरस्वत मानून घेऊ. सर्वेस्परा भगवंत दमदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें.
तीस सोडवून आमकां आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दमदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदें ते तांव नासतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं समयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवन जाग आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची तेचपणी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साणें मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारो उथेलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो गुट परगटुया सुमियांची तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या आम्ही बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदबरी पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टांगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू समय हे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मय बघेन ओंकवार मुरयेच्या तुज्या बघेवन धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी बघेवन सुमाव आनी जुदाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणीन सादार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेरां बराबर तुज्या पोतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे तुजे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुले तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पळसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससना कदा दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे वदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाम पवित्र सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिविताचो वस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानांत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रास व्हडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराची पाप काढतेली आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुगळ बाबणीनो क्रिस प्रसाद सुवेडवो सुमेचे मासू उंडे रुपी आमी सेवंक वेता. कुमगार आमी भक्तीन सेवंकू ह्या संदर्भात तुमकां उलो दिता. फाटल्यान थंयसर दोग जाण याजक, हांगासर 2 जाण याजक, हॉलांत 2 जाण याजक कुमगार वणतले आनी हांगासर एकलो याजक कुमगार वणतले. देखून कुमगाराक तुमी शिस्तेन येवचें. आनी ह्या संदर्भार तुमकां जिबेरी कुमगार सेवेत पूण हातार कुमगार सेवतल्यांनी सत्रायेची उतरां सांबाळची. तुमचो दावात वयर उजवात पंदर दवरनो कुमगार तुमी स्विकार करचो. आनी कुमगार तुमी येतना तुमचे मास्क निसरावन येया. चिमटेंत वा अशें कुमगार तुमी सेवसो न्ही. फकत दावात वयर उजवात पंदर दवरना भक्तीन तुमी कुमगार सेवसो. कुमगार दवरल्या उपरांत तुमी हांगासर सेवसो. वाटेर वेताना न्ही वा बसल्या उपरांत न्ही. कुमगार दवरल्या उपरांत तुमी एक दिस्त तुमच्या हातार घाला. कुमगाराचे ल्हान कुडके आसात हात पापड वचनाकात. ते कुडके सकला पडटले. तुमी गुड्डयतल्यात वा हेरांक गुड्डोवंक कारण जातल्यात आनी जेजूच्या कुडी रक्त्या विरुद्ध गुन्यांवकार जातल्यात. ह्या संदर्भार सकला पडनातले बरी. जर तर कुडके आसा जाल्यार तुमी मूठ मारा तुमच्या जाग्यार वसा. मूठ सोडया आनी थंय आसले कुडके तुमच्या जिबेर तुमी सेवा. कुमगाराक पवित्र स्नान दिया आनी खंडीत सोमी तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. भक्तीन कुमगार सेवंक तुमकां उलो दिता. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು. ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, बगेवन जूद उथा देवाच्या जैतेवन मरणा बसोत ह्या परबेच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतू घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मोरा पर्यान तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
मोगाचनो तुमकां समेस्तांक ल्हानांक व्हडांक विरगसगरांक भक्तिकांक गांवांत तशें परगांवांत आसात माध्यमा मुखांतर फेस्ताचे मिसाचें बलिदान भेटयतात तुमकां समेस्तांक सांजुदाच्या पुंतळाच्या दबाजीक परबेचे उल्हास पटयता आनी बरें फेस्त मागता. विश यू ए व्हेरी हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. देव बरें करूं तुमकांय बरें फेस्त. सांजुदा मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. कोविड-19 पिडे वरवीं ह्या वर्सांय आमी व्हड दबाज्यान परब संभ्रमोंक नांतरी आत्मीक दबाज्यान हें फेस्त आमी आचरण करता. ह्या वर्सांय बायलो आडंबर आनी वैभव नांतरी आत्मीक रितीचो आडंबर आनी वैभव 3 दिसांच्या रितीरे मुखांतर 9 दिसांच्या नोवेना मुखांतर आनी आयच्या फेस्ताच्या दबाजीक फेस्त मिसा मुखांतर संवसारभर माध्यमांनी तशेंच ह्या पुंतळाच्या देवतेंपलांत आमी भक्तीन गद्दळ्यान चलोवन आसा. ह्या संभ्रमांत इगर्जेन तशेंच माध्यमा मुखांतर वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हूण मागता. कोविड-19 नियमाची नियमावळ पाळून भोव भक्तेन आनी शिस्तेन ह्या देवस्तुतेंत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. आयच्या संभ्रमाचे मीस भेटोवन अर्थाभरीत कुटुंबा जिविताचो नियाळ दिवन आमचे पासोत भक्तिकां पासोत मागलेले भोवमानादीक मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्हा आमच्या देशाचे विगार जनरल हांचो काळजांत तान उपकार बावडटा आनी फादर तुमकां देव बरें करूं म्हूण मागता. तुमच्या मिसांवाक देव तुमचे सदांच बेसांव घालून दी. बरी भलायकी समाधान संतोश आनी सदांच आशिर्वादा तुमकां फावो जावन दीत म्हूण आमचे मागणी तुमचे खातीर. तशेंच हांगासर हजर आसात आमच्या वाराड्याचे यासक मनादी बाब आल्बन रोड्रिगस निरोडे फिरगजेचे विगार मनादी बाब वॉल्टर मेंडोन्सा ज्युनियर याजक एसवीडी मनादी बाब वॉल्टर मेंडोन्सा सिनियर याजक एसवीडी तशेंच मनादी बाब सुनील हांगासर आसा डिसोजा किरें बॉम्बे कॉलेजचे प्रिंसिपल तशेंच हांगासर आसा फादर मॅक्सिम एसवीडी घराचे थंयसर सुपिरियर किरें तशेंच आमचे मंडिना मागा हांगासर आसात फादर जॉन्सन डिमेल्लो आमच्या फिरगजेंतले नित्या दरवड्यांतले ह्या सर्व याजकांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. भरपूर देवाची आशिर्वादां हांचेर आमी मागता. इगर्जी दळ करून बसकेची मांडावळ केल्या आनी डेकोरेशन बंटिंग्स इत्यादी घालून आदार दिवन कुमो केल्या सुमेस्त स्वयंसेवकांचो फिरगस गोळी परिशद संध्यांचो ICMYCS सांजुद असोसिएशनाच्या संध्यांचो उपकार बावडटा. तांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या जॅक्सन सल्डाना शैला डिसोजा शर्विन डिसोजा आनी समेस्तांचो उपकार बावडटा. नव्यानाच्या दिसांनी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन भक्तिकां खातीर मागलेल्या समेस्त याजकांचो उपकार बावडटा. नव्यानाच्या दिसांनी संगीत दिवना गायन केल्ल्या आनी आमकां मागोवंक आदार दिल्ल्या भाव मॅक्सिम मोरास ताचो उपकार बावडटा. मंगळाराचे नव्यानाच्या वेळार रेकॉर्डिंगाच्या वेळार वर्सभर आमकां कुमो करता. ब्रदर तुका देव बरें करूं. तशेंच नव्यानाच्या दिसांनी बरें संगीत करून आमकां सांगात दिल्ल्या भयण शिफाली किरें फिरगजेचें तें ताकाय देव बरें करूं. नव्यानाच्या दिसांनी तशेंच आयच्या दिसा देवस्तुतेंत वांटेली जाल्ल्या समेस्तांक अभिनंदन पटयता. भोव बऱ्यान अभ्यास करून देवाचें उतर प्रगट केल्ल्या तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसा कोंबरेच्या दिसा तशेंच बेसपाच्या दिसा प्रतिरितीन देवस्तुतीन वांटेली जाल्ल्या सर फिरगस घरांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे भरपूर आशिर्वाद तुमचेर मागता. तुमकां शाबासकी पटयता अभिनंदन पटयता. देव बरें करून मागता. आनी देवस्तुतीची उरती जबाबदारी घेवन ताची मांडावळ केल्ल्या मेघना डिसोजा तुजोय उपकार बावडटा. कोंबरेच्या मिसाक बेसपाच्या मिसाक आनी ह्या फेस्ताच्या दबाजीक मिसाक भोव अपुरबायेचें गायन करून देवस्तुतीची सोबाय सडयलेल्या सुमेस्त गायन मंडळीच्या संध्यांचो तांकां तरबेत केल्ल्या अरुण डिसोजा वजंत्र केळोवन आदार दिल्ल्या प्रज्वल देसासो तशेंच गितां LCD प्रोजेक्टर घालून कुमो केल्ल्या ग्लेन आनी शर्विन हांचोय तशेंच वर्सभर आयताराचें शनवाराचें वजत्र केळोवन आदार दिवच्या सुशांत मोरस आनी प्रिन्सन लोबो हांचोय उपकार बावडटा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.
आयचे संभ्रमाचे तशेंच इतर संभ्रमाचे तो सूर्य काडून आमकां कुमो करता शर्विन डिसोजा आनी ताचे संगती तसोय उपकार बावडटा देवाची आशिर्वादां मागता. वेदी फुलांनी सजोवन नेटयलेल्या तशेंच फुलांची वाजां डेकोरेशन करून इमाजी सजोवन आल्तार संग्रहिल्ल्या आमच्या कॉवेंताच्या धर्म भयणींचो प्रतिरितीन वर्सभर सक्रिस्तीन जावन सेवा दिवच्या सिस्टर फ्लोरीन इसो तिका संगत दिल्ल्या समेस्तर भयणींचो आनी तशेंच जॉयसन असो आनी इतर संगत्यांचो अरुण डिसोजाचो उपकार बावडटा. आमच्या कॉवेंताच्या धर्म भयणी आमच्या गरजां निरंतरी पावतात. इगर्जे दिसकलांत वाड्यांत आनी सर्व वेळार सर्व संगतींनी आदार दिवन आसात कुमो करीत आसात. तांच्या मागण्यांनी सेवे खातीर आमी तांचो उपकार बावडटा आनी प्रतिरितीन सिस्टर मार्गरेट सुपिरियर आनी सुमेश सिस्टरांचो उपकार बावडटा. सिस्टर थँक्यू व्हेरी मच. लॉकडावन वरवीं इस्कॉलां इगर्ज्यो बंद जाल्ल्यान तावन इगर्ज इस्कॉल तशेंच वाठार तशेंच परिसर नितळ दवरच्या दिशेन सेवा दितात वावुरतात. सिसिलिया क्वार्टर्स जेसिंता डिसोजा आनी लिना सिक्वेरा हांचो उपकार बावडटा. आमचें इस्कॉल सेंट जूड इंग्लीश मिडियम निरंतरी उदरगतेच्या पावंडाक पावतें आसा. प्रस्तुत हें इस्कॉल 8वी क्लास पर्यंत पावलां. सुमार 600 भुरगीं ह्या आमच्या इस्कॉलांत शिकते आसात. भोव बरें स्टाफ शिक्षकां आमचे लागीं आसून उत्तम शिक्षण दिवच्या दिशेन निरंतरी वावुरून आसात. कोरोना पिडेक लागून इस्कॉलां बंद जालीं तरी ऑनलायनी मुखांतर निरंतरी शिक्षण दिवन परिस्थितीक उंदवून सुदारसून तांणी व्हड मोठो आदार आमकां दिला आनी इस्कॉलाक आनी आमच्या संस्थाक ती दिवनूच आसात. ह्या संदर्भात तांचो आनी तांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या सिस्टर एस्तेर प्रेमा आनी सर्व शिक्षकांचो शिक्षकेतर संबंदी वर्गाचो आनी भुरग्यांचो आनी भुरग्यांच्या वडिलांचो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. आमची फिरगज गोळी परिशद फिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या बरेपणा खातीर म्हाका आनी म्हज्या वावरांत निरंतरी सांगात आनी आदार दिवन आसात. सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. ह्या समेस्त संद्यांचो प्रतिरितीन उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना कार्यदर्शी शैला डिसोजा हांचो तशेंच समेस्त गुरकाराचो प्रतिनिधीचो आनी सर्व संद्यांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. आमचे संगी याजकाच्या घरांत कृशी तोटांत कुजनांत गरजेंत हॉलांत इस्कॉलांत आनी सगळ्या सुवातेरी निरंतर सेवा दितात. जॉयसन डिसोजा आनी जॉर्ज जॉन तशेंच लुसीबाय जिल्लेबाई आनी ऑफिसांत सर्व रितीची सेवा दिता. विल्मा आल्मेडा तांचो आनी तांच्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करून म्हूण मागता. आमच्या स्टॉलांत सेवा दितात शैला डिसोजा आनी प्रेसिपिंटो हांचो उपकार बावडटा. आयच्या दिसा तांकां कुमक करच्या इस्कॉलाच्या शिक्षकांचो आनी धर्म भयणीचो उपकार बावडटा. मंगळाराचे निरंतर सेवा दिवच्या सिंथिया सल्डाना आनी जॉन फर्नांडीस तुमकांय देव बरें करूं. फिरगजेच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थी सेवा दिवचे संघ संस्थे आसात. SVP कॅथोलीक सभा ICYM YCS आल्तार भुरगे मरिया चोडेलिटी सांजूद एसोसिएशन आनी 19 आयोगांचो आनी तांच्या संचालकांचो संयोजक चेतन रोड्रिगेस आनी सुमेश तांचो उपकार बावडटा. नव्यानाच्या वेळार आनी फेस्ताच्या तशेंच वर्साच्या सर्व देवस्तुतींनी आमकां आल्तारीची सेवा दितात आमचे आल्तार भुरगे. आयच्या दिसाय आनी कालच्या दिसाय आदल्या दिसांनी वरती सेवा दिल्या सर्व आल्तार भुरग्यांचो उपकार बावडटा. मोगाच्या न्हू म्हज्या दिसपट्ट्या मी वावरांत म्हाका वर्त्या मापान आदार दितात सेवा दितात आनी कुमो करतात. मनादी बाब स्टॅनी फेर्नांडीस म्हजो एक भाव कशें म्हाका सांगात दितात. आशो आनी कुशाली मनोभावान काळजां मनात अदोशी करतात. तांचो हांव काळजांतान उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या सगळ्या मिसांवाचेर मागता. फक्त तुमकां देव बरें करूं. कोविड-19 पिडा सुरू जावन जाल्ले तावन आनी लॉकडावन आसा जाल्ल्या त्या दिसा तावन अजून पर्यंत भवार्थी लोकांक आत्मीक खण दिवन तांची बूक आनी थान बागयतात. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल आनी डिवायन वर्ड TV. ह्या फेस्ताच्या नव्यानाच्या दिसांनी तशेंच आज हांगासर जावचें संभ्रमी मिसाचें बलिदान संवसारभर हर एका भक्तिकांनी भवार्थ्यांनी वांटिल्लें जायचें वर्त्या मापाची सेवा दितात. तांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. प्रतिरितीन दिव्यवाणी लायव्ह असो मलाक विनोद गंगोळी अविनाश अनुपम आनी ताचो भाव तांचो फेर्नांडीस कुटुंब तांचो हांव काळजांतान उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता. तशेंच डिवायन वर्ड TV असो मलाक स्टीवन मेंडीस फ्लोरा मेंडीस आनी मेलविचारक जेस्विन आनी विवियन आनी हांचो सर्व टिमांचो हांव काळजांतान उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता.
ग्लोरिया ऑयल मिल मियार कर्कळ असो मालक वॉल्टर डिसोजा ह्या पुंतळ सुभक्तीके ह्या पुंतळाक तसो उपकार जावन ताणें आमच्या स्टॉलाक नारळे तेल दान जावन दिलां तसो आनी ताच्या कुटुंबांत असो उपकार बावडटा हें तेल बेंजार करून आमच्या स्टॉलांत ह्या पुंतळाच्या सिसलेनी बरोवन तें आमी दवरता तुमच्या आत्मीक गरजांक तें तेल वापरूंक आनी देवाचो आदार जोड घेवंक उलो दिता वर्सभर आमच्या गरजांक आमकां पावतात एस्टेट इलेक्ट्रिकल्स तसो मालाक अरुण डिसोजा आनी संतो डिसोजा कार्पेंटर गणपती सागरिका एंटरप्राइजेस असो मालाक धनंजय शेट्टीगार वेल्डर क्लिफर्ड डिसोजा सूरज कन्स्ट्रक्शन असो मालाक वॉल्टर डिसोजा कामागारां आमकां वदक्षिता विन्सन डिसोजा नारम पडी बुळकुंजे रवी डिसोजा निड्डोडी ब्रिजितबाई दुलसिनबाई आनी जसिंताबाई असो उपकार बावडटा अपुरबायचें लायटींग करून इगर्ज हॉल तशेंच वाठार सजयलेल्या इवन लायट्स अँड सावंड्स पक्षिकेरे असो मालक इवन डिसोजा आनी ताका संगात दिल्ल्या समेस्त संध्याचो उपकार बावडटा नोव्हेनाच्या दिसांनी मिसां ते सांवां दिल्ल्यांक फेस्ताच्या दिसा मिसां दिल्ल्या खातीर विशेश करून आमी मागलां मुद्दम दिल्ल्या मुद्दमदारांक देव बरें करूं फुलनी फुलाची पाकळी दिवन आदार दिल्ल्या कुमक केल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा ऑनलायनी मुखांत भक्तिकांनी आमकां आदार दिला संगात दिला पाठिंबो दिला तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं ह्या पुंतळार दिल्ली काणीक ती कितली ती जाव तुमी वर्त्या संतोशान आसता तोंडान ती दिल्या त्या पासून तुमकां अभिनंदन आनी देव बरें करूं कोविड-19 मारीच्या पिडे वरवीं आसा जाल्ल्या लॉकडावना वरवीं इगर्ज्यो बंद जाल्ल्यो थोडे कडेन अजुनूय त्यो उक्त्यो जावंक नात ह्या संदर्भार ह्या पुंतळार आमी तुमचे खातीर निरंतरी मागोन आसल्या अजुनूय मागोन आसां आनी मुखारय मागतले आनी देवाच्या उतराची सकत देवाच्या दैवी कृपेचो आशिर्वाद निरंतर दिवन तुमची कुटुंबां भगवंत करच्या दिशेन आमी वावुरते आसां आनी मुखारी वावुरतले तुमच्या सर मागण्याक आनी आदाराक आनी सहकाराक देव बरें करूं ऑनलायनी मुखांत थोड्यांनी आमकां कुमक केल्या तांची काणीक आमच्या फेस्ताच्या एकावंटाक धाडून दिल्या तुमकां समेस्तांचो उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां ह्या संदर्भार आमी मागता तुमची नांवां आज काडूंक आमी सगळें नांव थोडी अपडेट जायनात थोड्यांची नांवां समा आसनात पूण तुमी केदाळे ह्या पुंतळार या आनी तुमच्या मनाच्यो वाती स्विकार करा आनी खंडीत आमी तुमच्या खातीर निरंतरी मागता आमच्या मागण्याचो आदार तुमच्या खातीर निरंतर आसा आदी मुखारी निरंतर आसतलो म्हूण भासयता ऑफिसांत दान दिल्ल्यांची नांवां आमी हांगासर वाचून सांगतले तांणी फुडें येवन मनाची वात स्विकार करची परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा जर कोणाची नांवां काडूंक चुकलां तर दयेकन बक्षिया म्हाका काही थोडे पटी चूक घडता ना म्हणना म्हजी जणवाय तितली परिपूर्ण न्ही काही थोड्याची नांवां चुकून गेल्यान जाल्यार दयेकन बक्षिया तुमकांय देव बरें करूं आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आतां हांव थोडीं नांवां वाचून सांगता तांणी मुखार येवचें आनी प्रधान याजक लागची ही मनाची वात तुमी स्विकार करची प्रधान पिर्जेंत ₹25,000 दिवन ह्या मिसाक रावल्यांत वलेरियन कविता तावर आनी कुटाम पवित्र काळजा वाडो हिल्डा फिलिप डिमिलो आनी तेरेजा सिक्वेरा बॅरीन पवित्र काळजा वाडो गिल्बर्ट डिसोज आनी कुटाम USA पॉल रॉड्रिगस आनी कुटाम बचपे सुनील जॉसी पेरेर आनी कुटाम दुबय ओमजर फेस्त पिर्जेंत ₹5,000 सांजूद वाडो पक्षिकेरे पौल मिरंद आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो मौरिस बार्बोज आनी कुटाम किन्नेगुळी रोडॉल्फो अनिता फर्नांडीस किरें विल्मा हारून डिसोजा किन्नेगुळी एवलिन फर्नांडीस आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो ईतन आनी इवन फर्नांडीस मदर तेरेजा वाडो सुनील मोरस आनी कुटाम नित्यादार वाडो वरेनु कल्लोबो चिकमंगळूर फेस्ताक पोषक दान जावन कुमक केल्या ऑल्विन आनी फ्लाविया लोबो किरें 15,000 सिल्विया सिक्वेरा नित्यादार वाडो सिल्वन सिक्वेरा नित्यादार वाडो 10,000 अर्सुल्ला जॉन क्रिस्टन सिक्वेरा मदर तेरेजा वाडो सकिनाका मुंबई 10,000 पाऊल आनी प्लेवी फर्नांडीस पेरमुदे 7,000 न्यूऑल क्वाड्रस नित्यादार वाडो 5,000 इग्निशन आनी निफा मतायस किन्नेगुळी 5,000 एरल आनी निफा मतायस किन्नेगुळी 5,000 जोसेफ सल्डाना नित्यादार वाडो 5,000 नेशल डिसोजा मदर तेरेजा वाडो 5,000 सदी पिर्जेन जावन रावल्यांत बापा रावा
सदीपीर जेंतान रावल्यांत रुपये 1000 दिवन लिली डिमेल्लो मुंबई फबियन फ्रेया रेनिटा नजरेत बचपे जेसन नजरेत बचपे लिरिशा डिसोजा मुल्की न्यूझीलैंड रिक्सन मॉरस आणि कुटुंब मुंबई जेरी कुटीन आणि कुटुंब सांजूद वडो गिलबर्ट पिरेर आणि कुटुंब पवित्र काळ जवडो गॉडविन मंतेर आणि कुटुंब पवित्र काळ जवडो किस्त कुवेल आणि कुटुंब पवित्र काळ जवडो रॉबर्ट डिसोजा पांगळा ॲस्लिन आणि ॲस्टन डिसोजा पवित्र काळ जवडो मेबल एस कुटीना सांजूद वडो डोनाल्ड आणि लुएल्ला फर्नांडिस मदर तेरेज वडो थॉमस कुटीन आणि कुटुंब मदर तेरेज वडो कार्मिन सल्डाना दुबई जोरॉम सल्डाना मदर तेरेज वडो मीरा आणि रियाना फर्नांडिस पवित्र काळ जवडो जोसेफ आणि लुसी डिसोजा पवित्र काळ जवडो लुसी कोरेया सुरतकल हॅरी आणि रीना कुटीनो सांजूद वडो प्रवीण आणि लुसी बँगलोरू बबिता मिनेजेस उर्वा रोजमेरी किन्नेगोळी अँटनी कार्मिन मिनेजेस कुलशेखर रॉकी वीना कुटीनो आणि कुटुंब मदर तेरेज वडो इतर दान जावन दिल्यांत इलियस कुटीनो सांजूद वडो 3000 जॉन पिंटो आणि कुटुंब मुडबिद्री 2500 देवदेव विलियम डिसोजा हाच्या 5व्या वर्साच्या उगडासाक ब्रिजित डिसोजा किन्नेगोळी 2000 प्रिमल सँड्रा नरमपाडी 2000 लीना डिसोजा आणि कुटुंब बेल्डमान 2000 मार्क डिसोजा मदर तेरेज वडो 2000 फेड्रिक डिसोजा आणि कुटुंब वेलंकानी वडो 2000 प्रिन्सन सीमन डिसोजा मदर तेरेज वडो 2000 एंट्री लोबो पवित्र काळ जवडो 2000 डेविड लनफुल वडो 2000 लुईस डिसोजा आणि कुटुंब मदर तेरेज वडो 2000 जुलियाना अल्फोन्सो लनफुल वडो 1000 शरण आणि शरीन डिसोजा वेलंकनी वडो 1000 अल्फर्ड डिसोजा मुंबई 1000 ऑजवर्ल्ड कुटीनो सांजूद वडो 1000 लुसी मेंडोन्स आणि कुटुंब वडो बेल्डे 1000 डेनियल सांगतेस किन्नेगोळी 1000 ग्लॅडिस डिमेल्लो दमस्कटे 1000 क्लारे डिमेल्लो किन्नेगोळी 1000 डोनास कुटीनो लनफुल वडो 1000 डायलन लोबो उर्वा 1000 जोसेफ डिसोजा नित्या दरवडो 1000 सेवरिन डिसोजा पवित्र काळ जवडो 1000 लिओ कुटीनो आणि कुटुंब लनफुल वडो 1000 विन्सन मिरांदा लनफुल वडो 85 शांती नवीन फर्नांडिस नित्या दरवडो 85 रिशल डिसोजा मदर तेरेज वडो 85 नावनका पांगळा 85 एवलिन नोरोना कटील 85 नॅन्सी मार्टिस कारकळ 85 मार्गरेट वास किन्नेगोळी 85 वॉल्टर डेसा सुरतकल 85 लिली एमिलियन पिंटो लंडन 85 मेरी जेसन अश्विन सल्डाना किरे 300 जेसिंत डिसोजा नित्या दरवडो 300 रुफिना डिसोजा मदर तेरेज वडो 200 जेरोम डिसोजा किन्नेगोळी 200 नॅन्सी डिसोजा लनफुल वडो मध्यमा म्हणजे मिडिया खातीर कुमक केल्ले फबियन जेसी मेंडोन्स दोकातर लॉरेन्स मिंटो इस्रायल ह्या सर्वदानीचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशीर्वाद मागता जर तर कोणाची नांवां मदें सुकून गेल्यानंतर तुम्ही दया करून मुखार येसे आणि मनाची वात स्वीकार करीसे म्हूण ह्या वक्ता तुमचे लागीं विनंती करता. मुखारच्या भावना भयणीनो परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. जर तर कोणाची नांवां सुकून गेल्यानंतर बक्षिया आणि खरंच खंडीत तुम्ही आमच्या खातीर आमी तुमच्या खातीर मागता. ह्या संदर्भार तुमचो समेस्तांचो उपकार बावडतना आमी तुमच्या खातीर मागता तुम्ही आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. मोगाच्यानो एक घडी बसून रावा. ह्या संदर्भार पक्षिकेरे ह्या पुणशेताच्या सांजुतात देवाच्या पुणशेताच्या जाग्यार ही महापरब भोव संभ्रमान आचरण केल्या. साद्या तरान म्हळां तरी देवस्तुती भोव संभ्रमान आचरण केल्ली आमी पळयल्या. ह्या संदर्भार हांगा सजमल्या सर्व सैर्या याजकां आनी सर सैर्यां तर्फेन ह्या पुणशेताचो निर्देशक आनी फ्रिगेज सविकार मानदी बाब मेल्विन नोरोना ताका आनी तशेंच ताच्या स्वयं वावर करनासच्या बाब स्टॅनी फर्नांडीस तांकां आमच्या समेस्तांच्या तर्फेन आमी बरें फेस्त मागता. दियेसीजींत एक पुणशेत जेजूची स्वार्था प्रगट करचें केंद्र आनी हो वावर फाटल्या वर्सांनी विशेश तरान हांगासर जावनूच आसा. ह्या जाका सवें दम भयणी आनी फिरगजगारां आनी हेर अभिमानी हांगा ताची सेवा दितात, ताचो सहकार दितात. देखून सर याजकां तर्फेन म्हजे तर्फेन आनी सर सैऱ्यां तर्फेन तांकां अभिनंदन पाठोवन सांजुतात देवाची ससाय तांचे सदां आसूंदी म्हूण मागता. समेस्तांक देव बरें करूं. उबे रावन संभ्रमीक आशिर्वाद आमी जोडया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो.
सर्वेस्परान आपली पवित्र सभा दमदूतांचेर स्थापल्या बघेव जुत्ता देवाच्या विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे बळवंत सांदे करूं. दमदूतांची शिकवण देख घेवन आनी देवाच्या कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजूक साक्ष दिवंक पावो. सांजूत देवाच्या शिकवणेन तुमचो भावार्थ घट जाला. ताच्या मागण्यांनी ससनाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Pakshikere आमच्या लागीं हांगा स्टॉल आसा, स्टॉलार भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ले रेल्यो भौतीक वस्तू आसात त्यो तुमी घेया आनी खंडीत तुमच्या आत्मीक झुजा विरोध झुजोवंक आनी सई जुडोवंक ह्यो वस्तू उपकारतात. थंयसर बायबल डायरी आसात आनी कॅथोलीक पंचांग कॅलेंडर आसात आनी थंयसर वाती आसात, तुमी थंयसर घेवच्यो. थंयसर तुमकां मिसां दिवंक आसात, ते सांव दिवंक आसात तर तुमच्या त्या कावंटरार थंयसर वेचें आनी तुमची मिसां आनी ते सांव तुमी दिवचें. तशेंच पुंतळ्याच्या बरेपणा खातीर उदरगती खातीर फुलनी फुलाची पाकळी दिवन कुमक करून ह्या वखदां तुमकां उलो दिता. थंयसर कावंटर आसा, कावंटरार तुमी तुमची फुलनी फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिवंक उलो दिता. खंडीत व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात. इस्कल सुरू जाला आनी इस्कल सुरू जाला, भुरगीं इस्कला वयते आसात मात्र, पूण जाल्यार कोरोनाच्या आकांत आसा जाल्यार मास्क घालून भक्तीन व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात. परत तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. भगीन कृष्णाचे कृपेन येवं आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी